दे आमकां सोमयाच्या उतरांतय आमी रोंबाचे आनी बरवशाची मेटा आमी काडून सोमया कुशीक वेचे बाग आमकां तोच पवित्र आत्मा पावो करून दी म्हणून पवित्र आत्म्याक आतां आमी उलो मारया. ये पवित्र आत्म्या आमचे थंय वस्ती करूंक ये पवित्र आत्म्या आमकां बळवंत करूंक ये पवित्र आत्म्या आमकां देवा थंय एक करूंक ये पवित्र आत्म्या धैर्यान आमकां बरोवंक ये पवित्र आत्म्या आमकां बळवंत करूंक स्वागत तुका पवित्र आत्म्या आमचे थंय आमचे मोदगात ये पवित्र आत्म्या. ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. ये पवित्र आत्म्या तुका स्वागत आमच्या कुटुंबा भितर तुका स्वागत आमच्या आत्म्या भितर स्वागत पवित्र आत्म्या आमी सरच्या हर एका दिसाच्या हर एका घडये आमचे थंय बर पवित्र आत्म्या तुज्या साथ देण्यानी कृपेनी आमकां बळवंत कर म्हण मागता हांव. काळीस मोची तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका. वै पवित्र आत्म्या काळीस मोचे तानेला तुका ये आमचे भितर मन मोचे आशेला तुका. ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका. काळीज मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. हालेलुया. स्टीवन पद्रबान वडले एक अनाउन्समेंट केलें. मीस जाल्या उपरांत तुम्ही त्या कुशीक वसा थंय एक कालें आसा बोट आसा बोटी मुखार सेल्फी काडा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकली आमकां आमी फोटो काडटा आसतना आमचे फोटो एंड जावंचीत सेल्फी मुखांतर वय गी न्ही. खंयच्या फंक्शनान ती सेल्फी काडनासतना फोटो एंड जायना. आजी ती सेल्फी नासतना हे आराधन एंड जावंक नजो. कित्याक म्हळ्यार हर एका आराधनांत आमी भाग घेवन पाटी वेता आसतना आमचे कडेन कितें पुणी व्हरूंक असं आमच्या मोतींत कालें पुणी इल्लें घरा व्हरून परत्यान उडासाक हाडची संगत जाय. आतां त्या बोटी मुखार तुमी सेल्फी काडल्यार त्या सेल्फींत तुमी आसतात गिना आसतात. कशें मुणी एंगल दवरून त्या सेल्फी भितर तुमी पडचे बरी तुमी पळयतात वय गी न्ही. आतां हांव तुमकां सवाल करता. या सक्रामेंता मुखार तुम्ही दिंबेर पडल्यात सोम्याक आराधन करूंक तुम्ही हांगा आयल्यात. आतां हांवें तुमकां विचारचें सवाल जावन आसा सोम्यान काडच्या सेल्फींत तुमी आसात गी. सोम्यान काडच्या सेल्फींत तुम्ही आसात गी.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर सोमयान कडच्या सेल्फींत आम्ही आसोंक जाय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आम्ही 5 संगती उडासाक दवरे जय. खंयच्यो त्यो सोमयान कडच्या सेल्फींत आम्ही आसोंक जाय जाल्यार पयली संगत जावन आसा मातेवाचो वांजेल 25वो अध्याय वळ 40. या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुम्ही कितें केलें गी तेंच म्हाका तुम्ही केलें म्हणटा आसतना या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें तुम्ही करता आसतना ते म्हाकाच तुम्ही करतात. जावंक पुरो तुमच्या भुरग्यांक बरी वाट तुम्ही दाखयता आसतना ते जेजू खातीर तुम्ही करता आसतना जेजूच्या सेल्फींत तुम्ही येतात. एक ल्हान बरें काम तुम्ही करता आसतना जेजूच्या सेल्फींत तुम्ही येतात. दुसरें जावन आसा तुमच्या वैरींक, तुमकां पाड केल्ल्यांक, तुमचे विशयंत वायट उलयल्ल्यांक तुम्ही केदाळा बक्षितात गी त्यादाळा तुम्ही सोमयाच्या सेल्फींत येतात. मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय वळ 44. तुका वायट केल्ल्यांक तूं बक्षी. नेक्स्ट जुवांचो वांजेल 6वो अध्याय वळ 53. म्हजे मास केल्ल्या करीत तुमचे ते जीव आसोना. केदाळा तुम्ही मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणांत वांटो घेवन एवकरिस्त तुम्ही शेवतात गी त्यादाळा सोमयाच्या सेल्फींत तुम्ही येतात. आनी चवथें जावन आसा सोमी म्हणटा तुमचो उजवाड परजळोवन दी. तर सोमयाच्या सेल्फींत तुम्ही आसात जाल्यार तो उजवाड तुम्ही हेरांक दाखोवंक जाय. आमी क्रिस्तांव म्हणून दाखोवंक आमच्या गोमट्यांत कुरीस आसा जे म्हणना, आमच्या हातांत कांय टॅटो घाली जे म्हणना, आंगा कुरीस घाली जे म्हणना, पूण तुमचो उजवाड हेरां मोदें परजळोवन दी. तुमची ल्हान ल्हान ती बरी कामाची मेळटां तुमी काडटा आसतना खंडीत जावनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता म्हणून हेरां तुमकां खंडीत मांडटली. 5वें मेट जावन आसा मुनीस खाली उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बागार सोमयाच्या हरयेक उतरा वरवीं जियेता. त्या देखून तुमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक एक वेळ दिवंक शिका. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे एक आशिर्वादाचें आराधन जाता आसतना आज आमी आयकल्लें पयलें मॅट शर्मावांत पाटी येया. सोमया थंय तुमी पाटी येया. सोमयाक आमी पाटीन दिवंक सुमार आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तांती एक मात्र आज आतां ह्या आराधनांत आमी पाटीन दिवंक प्रयत्न करया. मोगाच्या आवय बापायनो, तुमची भुरगीं हांगा आसात न्ही? आसात गिनांत? वय तुमकां सबारपटी टेन्शन जाता तांचे विशयंत, वय गी न्ही? कित्याक म्हळ्यार तुमकां फुलफील करूंक जायनातलें तांणी फुलफील करीत जाय म्हूण चिंतात तुमी, वय गी न्ही? सबार जाण आमी गणितांत 34 कांड फेल जाल्लींच आसची मम्मी, वय गी न्ही? 30, 28, 27 कित्याक जल्मा की आमचे मार्क्स कार्ड आमच्या भुरग्यांक दाखयना आमी. तुवें मार्क्स काडीचे म्हूण सांगता आमी, वय गी न्ही? सबारपटी आमी निराश जाता तांचे थंय. तांणी करची ल्हान ल्हान कामांची आमी निराश जाता आसतना आमच्या तोंडांतल्यान शिरापाची उतरां येतात, वय गी न्ही? सबारपटी आमी शिरापता आमच्या भुरग्यांक, पूण मोगाच्या आवय बापायनो, तुमी शिरापलेले बरी तुमची भुरगीं जाय जे म्हूण तुमी चिंतात गी? ना. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यान पोर एक सिस्टर म्हाका भेटली आनी म्हणाली, एका म्हयन्यांत हांव म्हाका न्हीद ना फादर, एका म्हयन्यांत हांव म्हाका न्हीद ना. ताका हांवें म्हळें कितें जालें? म्हजो भाव सरल्या उपरांत म्हाका न्हीद येते ना. भाव सरच्या की तुमकां न्हीद येनाटल्या की कितें? पूण हांव चिंता फादर, आज म्हज्या भावाच्या मरणाक हांवूंत कारण, म्हज्या भावाच्या मरणाक हांवूंत कारण. सिस्टर, तुमी कॉन्वेंटांत आसात, तुमचो भाव घरा आसतलो, तुमच्या आनी ताच्या मरणाक तुमी कशें कारण जावन आसात? न्ही फादर, हांव ल्हान आसतना घरा हाल्लीं, कॉन्वेंटाक जॉयन जावचे पयलें म्हजो भाव आनी हांव घरा हाल्ल्या. म्हजो भाव इल्लो पोखरी, तो केदाळा म्हाका तोंदरे करतालो गी, त्या दाळा हांवें ताका गालचो शिराप आसलो तूं लोरये पोंदा पडोवन मोरताय.
तूं लोरये पोंदा पडोन मोरताय. हांवें चिंतूंक नासलें, हांवें सांगलें तें उतर जारी जाता म्हणून. पूण मग फादर पोरच्या आदल्या म्हयन्यांत म्हजो भाव लोरये पोंदा पडोन मेलो. मग अशें न्हू आमी कळान चिंतूनी चिंती नासतना थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांक राबता. पण आज भुरग्यांचो दीस. बाळक जेजू आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करीत जाय. सक्रामेंतान आसलो सोम्यान आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करीत जाय. जेंगे ते आमी नेणारपणान आमच्या भुरग्यांक आमी दुरसाल्याव शिराप घाला, तो आज शिराप आमी आतां पाटींक काडन तांकां भलायकी त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद आमी घालूंक आतां प्रयत्न करया. तुमची भुरगीं तुमच्या लागीं आसात जाल्यार दय करून तांच्या तकलेर आतां हात तुमी दवरचो. तुमची भुरगीं मुखार आयल्यान जाल्यार दय करून जागो करून मुखार येयात आनी तांकां तुमच्या कित्याक देवाचें उतर सांगता मालगाड्यांचे आशिर्वाद भुरग्यांचें घर बांदता, तांकां आशिर्वादान भरता. तुमच्या लागीं कोणी दुसरी आसात जाल्यार तुमच्या की ल्हान आसात जाल्यार तांच्या तकलेर आतां तुमी हात दवरा. कित्याक मालगाड्यांचो आशिर्वाद दैवीक कृपेन भरता, दैवीक आशिर्वादान भरता. आमची भुरगीं आशिर्वादाची जाय. आमची भुरगीं आडवाडटणी धरनोजो एका दळा हांवें रागान गी ह्या इतर कारणा निमती शिरापलां जाल्यार आज सक्रामेंताच्या सोम्या मुखार ते शिराप सक्कडी आमी पाटींक काडया. आमची भुरगीं आशिर्वादाची जावं दी म्हण मागया. ह्या सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांक विशेष रितीन भलायकेन बरोवन दी, बुदवंतकायेन बरोवन दी, सोंसणिकायेन बरोवन दी, बरवशान बरोवन दी म्हणून आज आमी मागोवंक या. हर एकलें तुमच्या लागीं कोणी तुमच्या की ल्हान आसात जाल्यार तांच्या आवय बापायच्या स्थानार रावन तुमी तांकां आशिर्वादीत करा. खंयचेय शिरापी तांचेर आयल्यात जाल्यार देव ते निवरावन दी. दैवीक अभिशेकान देव तांकां बरोवन दी म्हणून आतां आमी मागया. दोळे आमचे धांपया. जेजू आमचे मदगांत समकते आसा. या पवित्र तळांत आमी जेजू लागीं मागते आसा. आमच्या भुरग्यांक आपड म्हूण आमी मागते आसा. दैवीक सक्ते आपड जेजू. ज्या भुरग्यांक पिडाशिड आसा, मेमरी पावर उणें आसा, तो जेजू ह्या घडये आपडोवन दी. अभिशेकान आमच्या भुरग्यांक बरोवन दी, भलायकेन बरोवन दी. नाना रितीचे मानसीक काही आमच्या भुरग्यांक दोस्तात जाल्यार, जर आमची भुरगीं आडवाट धरल्यात जाल्यार सुमयाच्या कृपेन ती भुरगीं अभिशेकाची जावं दी, आशिर्वादाची जावं दी. निराशपण आमच्या भुरग्यांक दोस्तात जाल्यार बरवशाच्या खुशीन मेटांक काडूंक तांकां त्या पवित्र आत्म्याची साथ देणी लाभोवन दी म्हणून आतां आमी मागया. जेजू आमच्या भुरग्यांक आपडो, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आपडो. दैवीक सत्यान तांकां बर म्हणून भक्तीपणान मागया. आपड जेजू, आपड जेजू. दैवीक सत्य आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू. दैवीक सत्तेन तुझ्या आपड जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वजनांना संसार सेवा तुझे समकरी मेर पडून आपल्या भुरग्यांपासून मागतेल्या आवय बापायपासून त्या भुरग्यांपासून चड रितीन तुझे मुखार कलतेपणी आमी मागता. तुझ्या दैवीक आशिर्वादान चड शिराप ह्या भुरग्यांक कान उडय. तुझ्या कृपेन तांकां बरो. तांचे भविष्य तो आशिर्वादीत कर, तांचे कुटुंब तो आशिर्वादीत कर. हर एका कुटुंबांत सोम्या वाडची भुरगीं आसात तांकां तुझ्या गिन्यानान आशिर्वादान पवित्र आत्म्याच्या विस्तार देण्यानी परवशान भर म्हणून तुझे लागीं मागता. तुझे दैवीक आशिर्वाद ह्या घडये पोंतळ्यार आशा हर एकल्यांचेर देवून येवं दी. ह्या आराधनाचो फळ कोणा पासून ती भुरगीं आतां मागतात गी, खंयचे ते सामदोर ती भुरगीं मागतात गी. सोम्या तुझे दैवीक आशिर्वादान ह्या भुरग्यांक बर, आशिर्वादान बर, कृपेन बर म्हणून तुझे मागता. विशेष रितीन मानसीक गायनी वळवळच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र रक्तान धुवन काड म्हणून मागता. मोगान बर, आशिर्वादान बर, कृपेन बर म्हणून तुझे लागीं मागता.
दैविक सत्य भेसावदी जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी दिंबेर पडया सक्रामेंताचे विशेष आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या घराचेर, आमी काम करच्या जाग्याचेर, आमी ह्या आराधनांत कोणा पासो तो मागलांगी तांचेर आतां आमी जोड घेवया. आमची अर्द्यार रावल्ली सकडी योजना ती पंथाक पावून दीत. कुटुंबांत नाना रितीच्या पिडेंत वळवळच्यांचेर सोमी बेसांव घालून दी. आमच्या कामाचेर बेसांव घालून दी. जें कितें आमी ते सामान मागोवंक ह्या पुंतळाक आयला ती तेच सामान सोमी जेसू संपूर्ण करून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग दिवून दी, सोसणीकाय दिवून दी, बोगसणें दिवूं दी म्हणून सोम्याचे आशीर्वाद आतां मागोवंक गावया ह्या देवा व्हडा सक्रामेंता. Satsangama koruya urvilatya rupa badla novyo riti adarya sulvon becha askat vishvam Bavartace bol divya Zeshem bapa Teshem sputa Ullasani stutisa Prithvi mahima Sasnak sasnam Ekastalya asita Tukai dukai chaspirita Samasami navata. Amen. प्रार्थयाम. ये देवाविचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सो जी येता निराश करता सासनाच्या सासना.